Headlines brought to you by Panchamrita. वाघ क्षेत्र वाठार जाहीर करपाच्या प्रस्तावाचेर केंद्रीय समिती वांगडा खलबता। याचिकेदार म्हणटा फक्त 5000 लोकांचेर परिणाम, सरकाराचो आंकडो लाखावयर। जेनिटोच्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी। रामान जामीन अर्जाचेर मांडली बाजू। पुलीस म्हणटात जामीन दिल्यार साक्षीदार रामाक धोको। कोमुनिदाद कायदो दुरुस्तीक हायकोर्टात आव्हान। नागोवा सांकवाळ धरून 7 कोमुनिदादी एक प्रायव्हेट कंपनी हायकोर्टात 13 नोव्हेंबराक सुनावणी। सगळे परवाने घेऊनच युनिटी मॉलाचे करतले बांदकाम। सरकाराची हायकोर्टाक माहिती, मात परवानगी दिवप ना असो चिंबल पंचायतीचो निर्णय। खुनी हल्लो करून पळ काडिल्ल्या 3 आरोपींक हणजुणा पुलिसांनी राजस्थानांतल्यान उखल्ले। तिगांकूय जेएमएफसीन फरमायली 8 दिसांची पुलीस कस्टडी। मुखेल सूत्रधार फरार, पुलीस सोद चालू। दिवचले 2 वर्सांची चली मेल्ले अवस्थेत हेल्थ सेंटरांत। खुनाचो दुबाव, बॉडी सध्या पोस्टमार्टमाक। 2 दुबावित पुलिसांच्या ताब्यात। आणि दिवचली पुलीस स्टेशनार एक बायल पुलीस स्टाफाक त्रास दिता म्हणून निरीक्षका आड कागाळ। पीआयची बदली, वाळपयच्या निरीक्षकाकडेन जबाबदारी। खबरो विस्तारान। वाघ क्षेत्र वाठार जाहीर करपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्या वाठारांत सुमार लाखभर लोकसंख्या आसा। 50 वर्सां परस चड काळ हे लोक हांगा रावतात। ते हेर सुवातेर रावंक तयार नात म्हणून गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्लें। गोंयांत राखीव वाघ क्षेत्र जाय की नाका ते विशीं जाणून घेवंक केंद्रीय उच्चाधिकार समिती गोंयांत पावल्या। याचिकेदार म्हणटात फक्त 5000 लोकांचो प्रस्न। Core zone of Tiger Reserve in Goa, there are not more than 150 persons. Not more than 150 persons. And I बोला 1 lakh more, 1 lakh more. 150 persons only involved in Tiger Reserve as far as we have calculated from the maps, the data सगळे काढून आज तांकां सप्लाय केला. Core zone. दुसरो आसा पळय तो सँक्च्युरी ना. पण सगळो गांव आसा न्हू तो सँक्च्युरीच्या भितर ना. टायगर झोन ना. पण हे बेश्टे पॉलिटिशियन कोण जाण सगळी जाणा कोण पॉलिटिशियन म्हणून 1-2 जाण आहात ते म्हणटात ना 1000, 50,000, 1 लाख सगळे लोक आहात. कित्याक कोण समजा कित्याक तशें म्हणटात आमकां समजना. ते आमी आज CECक आमी स्पश्ट केला. आमचे सगळे सँक्च्युरीचे आमी नंबर तांकां दिल्यात. मिस्टर सुभाष फलदेसाय, मिस्टर गणेश गांवकर तांकां सगळे आमी डॉक्युमेंट्स आणि फायल्स धाडल्यात. कित्याक म्हण हे पळय मॅप आहा. आतां तुमी दाखया ह्या मॅपान तुमचो लोक खंय आसा म्हणून. व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा त्याचो उपयोग जातालो कारण व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जे कॅचमेंट एरिया आसा नद्यांच्यो तेंचें रक्षण जातालें आनी आमची न्हंय जी आसा मांडवी आसूं, जुवारी आसूं, तळपण आसूं, गालजीबाग आसूं ह्या सगळ्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें सुरक्षीत उरतालें आनी ताका लागून गोंयांक राखीव व्याघ्र क्षेत्र आसप गरजेचें आसा. माझ्या लोकांक जो त्रास जाता माझ्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आसा ह्यो CECचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेले आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आनी जे आयिल्ले आसा ते अनुभवी अशे आहा. As it is, Goa is not according to NTCA rules. NTCA is National Tiger Committee असता पळय तांचे rules असता की to declare a tiger reserve you have to have at least 80 to 100 resident tigers to declare it as a tiger reserve. सध्याची जी स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आणि
त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो तें सगळ्यांचें मत आसा. पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा टायगर रिजर्व जावचें विरोध तुमचं सांगलें बरें लोकांनी आतां जें पळय आसा तें आमी बरें आसा आनी आमकां त्रासाक घालना. सो टायगर रिजर्व नाका. जेनिटोच्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा मेळशे उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात सुनावणी जातली. रामा काणकोणकारान बिरेस्तारा आपली बाजू मांडली. हस्तक्षेप याचिकेक जेनिटो आनी पुलिशेक हरकत घेवंक नाशिल्ली. मात जेनिटोक सोडलो जाल्यार आरोपी कागाळदार साक्षीदारांक धमकावे म्हणून पुलिसांची हस्तक्षेप याचिका. The special court at Mercedes is scheduled to hear the arguments on Friday over the bail application filed by prime accused Genito Cardozo in Rama Kankonkar attempt to murder case. And according to sources, police in the say filed before the court opposing the bail plea of Genito Cardozo has contended that Genito Cardozo has been arrested in this case on the basis of confessional statement given by accused Francis Nadar. Accused Francis Nadar has confessed that he had received a call from Genito Cardozo informing that Rama is troubling him by highlighting his name on social media and defaming him. Accordingly, they hatched conspiracy to assault Rama Kankonkar, and since 14th September 2025, they started following Rama with weapon of assault and cow dung. Genito was providing them information regarding whereabouts of Rama Kankonkar, and finally on 18th September 2025, accused Francis Nadar got information through WhatsApp call from Genito that Rama was at Karanjalem. Accordingly, they visited the spot, located Rama Kankonkar, and they executed their plan by assaulting Rama with cable wires and rubbed cow dung on his face. The police has further contended that all the call history on Genito's mobile phone has been deleted by Genito prior to his arrest, which clearly indicates that Genito is fully involved in the crime. The police has finally summarized that investigation is in preliminary stage and the investigation agency requires more time to investigate and to go to the roots of the case and to unearth the conspiracy behind the crime. The police has also contended that the crime committed by Genito is serious in nature and it has created terror in the minds of general public. Hence, he does not deserve bail at this stage. Police has also apprehended that if Genito is granted bail, then there are chances that he might threaten or interfere directly with the witnesses and also threaten the family members of the victim Rama Kankonkar and complainant Soiru to depose the facts about this case before the court. Mukesh Kumar for Prudent. कोमुनिदाद कायदो दुरुस्तेक हायकोर्टात आव्हान. कोमुनिदाद जमनीचेर आशिल्ली अनअधिकृत बांदकामां अधिकृत करपाच्या कायद्याक नागोवा सांकवार धरून 7 कोमुनिदादींचो आनी एका प्रायव्हेट कंपनीचो विरोध. सरकाराच्या कायद्याक आव्हान दिवपी ही याचिका गोंय सरकाराक नोटीस धाडून हायकोर्टान 13 नोव्हेंबराक सुनावणी दवरल्या. This petition is filed challenging the amendment to the Code of Comunidad, and they were asking for stay of this amendment itself. The court has not granted any stay to them. Court has just simply adjourned the matter. It's gone on 13th of November, and we will file a reply to this petition. Challenge in the petition is to say that it is our ownership. How can the government say that the property can be given to encroachers? That is their ground. But our case is that this is an encroachment which is allowed by the Comunidad for so many years. In some cases, Comunidad has taken money also. In some cases, there is some NOC that is granted. So that is our case. And most important thing for us is that this is a regularization insofar as residential structures are concerned. This is not regularization of any other structure. And one of the facets of the Constitution of India is to give a shelter. It is a fundamental right of a citizen to have a shelter over his head. And that is what is sought to be done by the amendment. And it is not a wholesale regularization. The regularization is restricted to a particular area. In fact, the regularization will benefit the Comunidad also, because the encroachment beyond a particular limit, like 300 meter, will be removed by the government once the residential structure is regularized.
So vast land which is belonging to the Komundat will come back to the Komundat. So that is an advantage. In addition to that, the Komundat will get money out of this regularization. What is happening is that there is no chance that these encroachments which are there or these houses which are there, which can be removed physically, and we have seen it over a period of time that it is impossible to remove it. The court litigation goes on for years together. In most of the cases, there is no litigation also that is going on. So Komundat, which are, or most of them are not getting any income out of it, it is not getting any compensation out of it, will be benefited, rewarded, and they will get a value for their land. Presently, they are not earning anything out of it, and in fact, this is beneficial both to the public as well as to the Komundat. सगळे परवाने घेऊनच युनिटी मॉलाच्या बांधकामाक सुरुवात करतले, सरकाराची हायकोर्टाक माहिती. बुनियादी फातर घाले उपरांत खंय GTDCन चिंबल पंचायती कडेन परवानगी मागल्या. परवानगी दिवप ना म्हणून पंचायतीचो निर्णय. बिरेस्तारा पंचायतीची गांवकारां वांगडा बसका जाली. गांव सांबाळूंक खंय पंचायत थळाव्या वांगडा. युनिटी मॉल बांधपाक पंचायत परवानगी दिवची ना, लोकवटेन रावतले पंचायत मंडळाचो निर्णय. पंचायत मंडळ आणि थळाव्यांची बसका जाली. तुम्ही जाणा आसतले कित्याक हो विशय एक म्हयनोभर जालो घासता. तुमकां खबर आहा कित्याक आमी पयलीं सांगलें ग्रामसभेतून रेजोल्युशन घेतलेलें कित्याक की लोकांक जर युनिटी मॉल नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसतना आमी पयलीं सांगलेलें. आतां तिनीच ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें. आयज आमी फोर्टनायट मिटिंगेन डिस्कशन घेतलेलें की आमकां हो गांवांत प्रोजेक्ट नाका म्हणून. लोकांक जर नाका म्हणून आमी सगळे बॉडी सगळे पंच मेंबराक आमी डिस्कशन केलें. पंच मेंबर डिस्कशन सगळे पंच मेंबरान म्हणजे अपोज सांगलें की आमकां लोकांक जर नाका आमकां नाका म्हणून हो आयच्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी डिस्कशन केलें. सो आमी ताका टोटली ओपोज केल्लो आसा आनी आमी गांवकारां वांगडा रावतले ना. पळय आतां तेणें डिस्कशनाक घेतलें ते जनरल डिस्कशनाक घेतलां. आतां आमी समजा बसतले तेजे कडेन सेक्रेटरीक टोटल फायल स्टडी करपाक जाय आमकां कितें डॉक्युमेंट ना तितून. कित्याक आमकां कशें कंपेर करपाक जाय ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय खंयचे एप्रुवल आहा तेंचे कडेन पळय थंय सायन बोर्डाचेर तेंच्यांनी वयर मारला म्हणून आयकलां सायटीचेर. सो बेस्ड ऑन दॅट आमकां कंपेर करपाक जाय खंयचे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी दिला. कित्याक म्हाजी तितली स्टडी ना खंयचे डॉक्युमेंट ताका एलिजिबल आहा. सो आमचे गांवकार आहा जे वेल वर्स आहा तितून बायोडायवर्सिटीचे आहा सगळे आहा. सो तांकां घेवन सगळे बाबा ती फायल कितें धाडल्या तेंच्यांनी. कित्याक आमकां फुडें लिगली पळोवपाक जाय. आतां तेजे लिगल क्लेमूय येतले. सो आमकां गांवकारां वांगडा रावपाक जाय आनी बेश्टेच ओपोज करूंक जाय म्हणून ओपोज करप ना. 4 तारखेर तेंच्यांनी व्हर्च्युअली फावंडेशन घातलें युनिटी मॉलाचें आनी 7 तारखेर कन्स्ट्रक्शन लायसनाक एप्लाय केलें. हेज्यान पयलीं आमच्या 3 ग्रामसभांनी सगळ्या लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आनी ठराव घेतलो की आमकां हांगासर युनिटी मॉल त्याच प्रमाणे सीएमान जे हे केल्लें आसा एनाउन्समेंट केल्लो आसा 17 मजली प्रशासन स्तंभ होय आमकां नाका म्हणून. सो त्या बरोबर एक पंचायतीन बरें डिसिजन घेतलें की आमी तांकां सांगलें की हेचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय म्हणून. त्या बरोबर तांकां थंय स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडली. जो भौस आसा भौस चलता भौसार आपयता आमी कित्याक गांवाची डिसिजन आहा. त्या बरोबर आमच्या भौसाची वाड्याचे आमचे भौस जमून आमी आतां डिसिजन घेतलेलें आसा की हो लढो जो आसा तो आमी कितें करतले म्हणून वांगडा फुडें व्हरतले म्हणून. आयज एक्झॅक्ट कितें जालें तें तुमकां सांगता. फर्स्ट आयटमूच आसलो तो म्हणटा जी फायल येयल्ली GTDCची फॉर युनिटी मॉल कन्स्ट्रक्शन लायसन ती प्लेस जाली आनी सेक्रेटरीन वाचलें की अशें आसा म्हणून आनी डिस्क्रिपन्सी नोट केली. म्हणजे एक फायल दिल्या तितून बरी व्हडली फायल दिल्ली आसा मात तितून कितें ना. तितून जशें बाबून सांगलें 1 and 14 तेंचें मेन्शन केल्लें ना आनी मागीर टायटल डॉक्युमेंट्स ना. म्हणजे जी पयली आयटीची जागा आसली ती आतां GTDCची कशी जाली. पयली ती गव्हर्मेंट जागा आसा ती डिपार्टमेंटाक कशी पावली ते टायटल डॉक्युमेंट ना. मेन म्हणजे WRTचें परमिशन ना. आनी जो 55 KLDचो स्टेवेज ट्रिटमेंट प्लॅन येता तेजे कन्सेंट टू ऑपरेट ना. ती जे वेटलँड म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा ते वेटलँडच्या बफर झोनान आनी इन्फ्लुएन्स झोनान जो 3.5 लाख ते 4 लाख सुमार इन्फ्लुएन्स झोन आसा त्या झोनान हे कन्स्ट्रक्शन येता आनी ती बाउंड्रीज डिमार्केट जावंक ना. डिमार्केट जायनासतना हे 25,000 स्क्वेअर मिटरान युनिटी मॉल हाडटा. मजगती सगळे परवाने घेऊनच बांधकामाक सुरवात करतले सरकारान कोर्टाक सांगला. सुनावणी 11 नोव्हेंबराक दवरल्या. On petition filed against the Unity Mall at Chimbel, what happened in that? That petition is filed on the premise that we are carrying out construction without waiting for the panchayat to give us a license. That was completely incorrect. No construction has started. What has happened is only enclosing of the area has taken place. No construction activity has started. Court noted that there is no construction that is going on, and we told the court also that unless we obtain the license from the panchayat, which we have already applied for, we don't want to start any construction.
So the petition is based on a false premise or a wrong premise, and the court noted that, and the court has now adjourned the matter. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खुनी हल्लो करून राजस्थानाक पळ काडिल्ल्या 3 आरोपीक हणजुणा पुलिसांनी राजस्थानांतल्यान उखल्ले. तिगाकूय म्हापसा JMFC कोर्टांत सादर केले. कोर्टान ताका 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. कांय दिसा आदीं खंय हडफड्या एकल्याक लोखणाच्या वारावान मारिल्लो. प्रकरणांतलो मुखेल सूत्रधार फरार. हणजुणे पुलीस करतात तपास. हालींच आरपोरा हांगासर एक एसॉल्ट जाल्लो एक घरान भाड्याच्या घरान आनी 4 जाणांनी मेळून एकट्याक आयर्न रॉड घेवन मारिल्लो. तो इंजर्ड आहा आनी जे कल्प्लेट आसले ते राजस्थान धांवल्ले. अंजून पुलीस तेंचे सोदान आसले. काल अंजून पुलिसांनी थंयच राजस्थान वचून 3 जाणांक डिटेन करून हाडिल्ले आसा आनी आयज तांकां म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेडिकल करपा खातीर हाडले आनी आतां तांकां म्हापशेच्या JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले. कोर्टान तांकां 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा आनी एसॉल्टान ह्या केसीन मेन जो कल्प्लेट आहा तो आजुनूय मिसींग आसा. अंजून पुलीस तेजे सोदान आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. दिवचले 2 वर्साच्या चलयेक मेल्ले अवस्थेत हेल्थ सेंटरांत हाडली. खुनाचो दुबाव. बॉडी सध्या पोस्टमार्टमाक धाडल्या. 2 दुबावीत पुलिसांच्या ताब्यात. पुलीस तपास चल्ला. भुरग्याची आवय खंय मूळ कर्नाटकाची. बिचोली हेल्थ सेंटरांत आनी कुचील पुलिसांत एक केस आयिल्ली. ती केस अशी की 2 वर्सां 7 म्हयन्याचे चेडवाक गुदमरून मरण आयलें. अशें सेंटरांत एम्बुलन्सांसून एक चेडवाक ट्रिटमेंटाक कित्याक ताका गुदमरता म्हणून श्वास घेवपाक जायना म्हणून तिका ट्रिटमेंटाक लागून बिचोलीच्या हेल्थ सेंटरान हाडल्या. आनी जेन्ना हेल्थ सेंटरान हाडल्या उपरांत तेन्ना ताका चॅकअपाक जेन्ना डॉक्टरांनी घेतले तेन्ना इन एमर्जन्सी म्हणून पळयताना डॉक्टरांनी तिका हाडटानाच डेड म्हणून घोशीत केल्लो आनी संशय निर्माण जाले उपरांत ताबडतोब तेंच्यांनी डिचोलीचे पुलीस आहा सायडीकूच पुलीस स्टेशना त्या पुलिसांक कागाळ केली आनी तेणी ताबडतोब थंय त्या चेडवाच्या बद्दल म्हायती दिल्या बरोबर फुडें पुलिसांनी आपली सुत्रां हालोवन ताबडतोब संशयाच्या बाबतीसून ही जी गजाल आहा ती घेतल्या. ती जी आवय आहा ते ह्या हेंचेशें कनेक्शन आनी त्या बरोबर आनी एकट्याचें कनेक्शन अशें समोर आयिल्लें आहा. ती जी फॅमिली जी आहा एक चेडू आनी तेची आवय ती हांगासर लागीं आसलेल्या म्हावल्या गांवांतसून आपले घर पोसपा लागून एका बागायत्यान काम करताले. खंय तरी ही घटना एक गुन्ह्याची घटना आतां आसा अशें म्हणून सद्या फुडें येत आसा. ह्या बाबतींत संशयीत म्हणून आवय आनी तेची ती जे वांगडा जो आसलो ताका सद्या आपल्या ताब्यान घेवन चवकशी करीत आहा. फुडें जे चेडू जे आहा तेजे बॉडी जी आहा ती पोस्टमार्टमा लागून बांबोळे हांगासर व्हेल्ले आहा आनी सद्या थंयसर पोस्टमार्टमाचे सद्या रिपोर्ट येवपाचे आहा आनी त्याच बरोबर पुलीस जे आहा त्या दोगांक संशयात आपल्या कडेन घेवन सद्या चवकशी करता. स्टुडंटा खातीर जाता. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली. म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. दिवचले पुलीस स्टेशनार एका बायल पुलीस स्टाफाक त्रास दिता म्हणून पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय आड कागाळ. PIची रोखडीच बदली केली. ताका रिझर्वात दवरला. वाळपयचो पुलीस निरीक्षक विद्येश शिरोडकारा कडेन दिवचल पुलीस स्टेशनाची अतिरिक्त जबाबदारी दिल्या. दिवचले पुलीस स्टेशनार एका बायला पुलीस स्टाफाक त्रास दिता म्हणून पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय आड कागाळ.
PIची रोखडीच बदली ताका रिझर्वात दवरला. वाळपयचो पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकारा कडेन ताबो. नमस्कार. सध्या ज्या पद्धतीने डिचोली पोलिसाचे कार्य सध्या बऱ्यापैकी चाललेले आहा आणि त्या हेतून केसीस सुद्धा बऱ्यापैकी सॉल्व जाता. तीच एक धक्कादायक बातमी ह्या 2 दिवसां भितर येता की डिचोलीचे जे PI जे आहा पोलीस निरीक्षक जे विजय राणे जे आहा ते विजय राणेक सध्या एका त्यांच्या डिचोली स्थानकार आशिल्ले स्टाफ आपल्याचेर हरेसमेंट करता ह्या गजालीचेर तांकां त्या कंप्लेनीच्या आदारार तांकां सध्या ट्रान्सफर ही पणजे रिझर्व लायनान सध्या केल्ली आहा आणि ह्या हेतून फुडें म्हायती अशी कळटा की ज्या पद्दतीन त्या लेडी स्टाफान कंप्लेंट ज्या आदारे दिलेली आहा त्या आदाराचेर त्यांची चौकशी केली वयतली आणि ह्याच चौकशीचेर त्यांचे फुडें भवितव्य ठरले गेल्ले वयतले अशें म्हणून कळटा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. भौशीक बांदकामाच्या वेळार झाडां कातरपाचेर आळाबंद हाडपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. गोंय सरकाराच्या हायकोर्टाक उतर. शक्य तितली झाडां स्थलांतरीत करून परत रोवपाचो यत्न करतले. सेक्युरिटीचेर घेतिल्ल्या पयशांच्या आदारान कमीच कमी 5 वर्सां स्थलांतरीत झाडांचो सांबाळ करतले. हायकोर्टान सरकाराचे उतर मान्य करून संबंधीत जनहीत याचिकेची तड लायल्या. We made suggestions to the court as to what measures we are taking when we take out any project like construction of highway, etc. We have given detailed procedure, what precautions we are going to take. We are going to prepare report. We are trying to replant possibly plants which are or trees which are possible to be replanted. Further, we will do the plantation or replantation of all these trees which we are going to cut. We have also set out that if there will be a complete monitoring of all these activities of replantation or regrowing of trees. For 5 years it will be monitored. The security deposits which will be taken from the project proponent will be retained by the government for 5 years, and only once we are sure that this tree plantation or replantation is successful, then only this amount will be released. There will be a proper study conducted, and all precautions which are going to be taken for the purpose of replantation as also for cutting of trees will be taken by the government, and based on that assurance the court has disposed of the petition. TV कोमुनिदादीची जमीन MIIT शिक्षणीक संस्थेक दिवपाचो निर्णय योग्य. कायदेशीर प्रक्रिया करून जमीन विकल्या असो हायकोर्टाचो आदेश. थिवी कोमुनिदादीच्या कांय वांगड्यांनी शिक्षणीक संस्थेक जमीन उण्या मोलान दिल्या आणि कोमुनिदादीक लुकसाण जाला म्हणून दखल केल्ली याचिका कोर्टान तडीक लायली. The Honorable High Court has pronounced the judgment. It has dismissed the petition which was filed by one Mr. Douglas and some 7 other petitioners claiming to be components of Comunidad of Thivi. Comunidad of Thivi had resolved to give a land of about 2 lakh square meters at rupees 12.50 per square meter to MIT to set up their educational hub. Now this land otherwise is zoned as educational hub, otherwise it's a wasteland. So the Comunidad resolved to give it at rupees 12.50 per square meter. Now this decision was challenged by these persons claiming to be components of the Comunidad by contending that loss is being caused to the Comunidad. The government also supported its decision, saying that there is a scheme and the educational scheme. Comunidad also placed on record that the entire provisions of Code of Comunidad were followed scrupulously, and the amount that is being fetched by the Comunidad is commensurate with the nature of the land, and considering other advantages that the Comunidad would get in terms of a gymnasium, office building for them. They don't have an office building of their own as of now. Then 20,000 scholarship to female students who score 95%, 10,000 scholarship to female students who score 90%, and there are other employment avenues given to the components of Comunidad as well as villages. So we pointed out to the court that it can't be considered only from the prism of commercial benefit to the Comunidad. Other cultural and social benefits also will have to be looked into. Eventually the court has dismissed the petition. As of now we don't have the order, but the honorable judges read the operative part, and what I recollect from that is that there is no public interest involved in this, that the petitioners have tried to stall this project at every stage, and the collective decision of the Comunidad is binding on them, and it was taken in public interest, and the scheme also is in place. So the court has upheld the decision of the Comunidad
to grant the land at rupees 12.50 square meters to MIT to set up its educational hub. साखळे दिवचले सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवूनय फायदो ना. कॅमेरा खंय चलनात. फाटल्या दिसांनी साखळे एका बायलेच्या गळ्यातली सरपळी फारायिल्ली. सीसीटीव्हीच्या आधारान चोराचो सोद लावंक पळयल्यार खंय कॅमेरा चलच नात. कांय कॅमेरा सारके जावपाच्या मार्गार. हेर कडेनूय कॅमेरा रोखडे सारके करतले म्हणून दिवचलचो नगराध्यक्ष विजय नाटेकार सांगता. नमस्कार. तिसरो डोळो म्हणून पळयता तो म्हणजे सीसीटीव्ही. त्याचा आधार घेऊन बऱ्याच गजालीचो दाखलो गेलो वयता. अशेंच गेल्या वर्सा बिचोली आणि सांखळे नगरपालिकेन सीसीटीव्हीचो आधार खंय ना खंय तरी स्थानिकांक जावचो म्हणून तेंच्यांनी लायिल्लो आणि त्याच हेतूसून नगरपालिकेक तेजो फायदो जातलो हे हेतूसून आयिल्ले. पावसाचो जोर म्हणा नाजाल्यार अंडर कन्स्ट्रक्शन जे कामां जी चालू आसा त्या संदर्भात म्हणा त्या हेतूसून जे सीसीटीव्ही काही कडेन निकामी जाल्ले दिसता. काही अशे घटना जेन्ना घडली तेंचो आधार घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना ह्यो बंद सीसीटीव्हीच्यो उगडकीस फुडें येयले. एआयच्या ह्या जमान्यान टेक्नॉलॉजी अवेलेबिलिटी आसतना सुद्दां क्रायम कंट्रोल करपाक पुलीस आनी सिस्टम्स अपयशी ठरलेले आसा. हेजे रिजन म्हणजे कॅमेरा न चलणे. साखळे बिचोले ह्या परिसरान ज्यो हिशोबान क्रायम आनी चोरयो वाडत आसा आनी ज्या हिशोबान पुलीस ते डिटेक्ट किंवा कंट्रोल करूंक शकना हेजो फूल आनी फूल आरोप म्हाका दिसता आमी इतलेंच म्हणू शकता की कॅमेरा जे कितें इन्स्टॉल केल्लेले आहात परिसराच्या गांवांत हे चलना. सिस्टम आनी ऑथॉरिटीज हाजेर केअर घेवपाची गरज आहा. पण हीच गजाल नीट जर उरली जाल्यार खंय ना खंय तरी चोरीचो जो गजाली जाता ती आधार सीसीटीव्ही मार्फत आमी एक पुरावो म्हणून दाखलो घेवं शकता. आता सध्या सीसीटीव्ही काही कडेन चलता काही कडेन चलना. पण नगरपालिका सध्या दोन्ही कडले बिचोले नगरपालिका सांखळे नगरपालिका हे सुद्धा दुरुस्तेचेर ध्यान दिता. कॅमेरा कित्याक बंद पडले ते रस्ता रुंदीकरण आसा आनी थंय ते लायटीचे खांबे घातले. त्या लायटीचे खांब्याक कॅमेऱ्याची वायरी जॉयन केल्ल्यो. जेन्ना खंय लायटीचो खांबो हेवटेन काडलो ते वटेन घातलो तेन्ना तें बंद पडलां. वायचेल्ले प्रॉब्लेम जाले ते अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर जाले. आता आमी कंप्लेन दिवन जाल्या आनी जे थोडे ह्या सायडीक वायशेंच्यान जे मेन थोडेशे बंद पडलेले ते आमी चालू करपाक स्टार्ट केल्या. फक्त मुस्लीम वाड्या वयले मातशेशे उरतले तेजेर तें मातशें काम जालें काय मागीर आमी ते सगळे स्लोलीच करतले. स्टुडंटा खातीर सुद्दां तामोशे पेडण्या दिवाळीच्या निमतान भारताच्या जवानां खातीर अनाम प्रेम परिवार संस्थेच्या वांगडी फळार तयार करतात. चकरी, लाडू, चिवडो सारख्या पदार्थांनी सुमार 2000 फळारांची बॉक्सां पॅक करतात. भारताच्या शिमेर रावन जवान आमची राखण करतात म्हणून आमी सुशेगाद जगतात ह्या विचारा खाला जवानांक ही आगळी वेगळी दिवाळेची भेट. दिवाळेची भेट म्हूण तामोशे पेडणेचे अनाम प्रेम परिवार संस्थेचे वांगडी एकठांय येवन सुमार 2000 फळारांची बॉक्सां तयार करता. भारताच्या शिमेर वावुरतल्या जवानांक ते ही बॉक्सां धाडून दितात. फळारा बरोबर जवानां खातीर एक मेसेजूय ते धाडटात. हो तांचो उपक्रम फाटली सुमार 5 वर्सां चलत आयला म्हूण संस्थेचो वांगडी सांगता. आमची आनंद प्रेम परिवार म्हणून एक संस्था आहे. ही रजिस्टर्ड संस्था नाही. हा एक उपक्रम आहे जो एका व्यक्तीने सुरू केला. त्या व्यक्तीला प्रत्येक परिवार जोडत गेला. जवळजवळ महाराष्ट्रातून देशातल्या ॲक्च्युअल बॉर्डरवरती जे अडसणारे सैनिक आहेत त्या सैनिकांना हा फराळ पाठवला जातो. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, अमरावती, गोवा, सावंतवाडी इत्यादी ठिकाणाहून हा फराळ बॉर्डरवरच्या सैनिकांना पाठवला जातो. ह्या फराळामध्ये 80 ग्रॅम चिवडा, 80 ग्रॅम शंकरपाळी, 2 लाडू आणि 2 चकल्या हे पदार्थ असतात. प्लस आमचं एक ग्रीटिंग असतं सैनिकांच्याकरता शुभेच्छा देणारं. एक प्रिंटेड असतं, एक स्वतः आम्ही हाताने बनवून देतो. ग्रीटिंग असतं ते ग्रीटिंग ज्यावेळेला सैनिकांना पोचतं ते सैनिक त्या ग्रीटिंगवर असलेल्या नंबरवरती फोन करून त्यांना फराळ पोचता म्हणून सांगतात. त्याच्यामध्ये आम्हाला आर्थिक मदत ही कोणाची नाही. ते आम्ही स्वतःहून जो काही खर्च येतो तो काही आम्ही कुटुंब आहोत त्या कुटुंबाने ठरवून घेतलेला आहे की आम्ही प्रत्येकजण आपापल्या परीनं आपापला खर्च आपापला हिस्सा हा त्याच्यामध्ये हे करतो. कोण 10 रुपये देतो, कोण 100 रुपये देतो, कोण 1000 रुपये देतो, कोण 5000 रुपये देतो. हे फराळ पाठवताना साधारणपणे 3-4 महिन्यापूर्वी आम्हाला परमिशन मिळते की आम्ही फराळ पाठवायचं आहे. त्यानंतर आम्हाला लोकेशन कळते की कुठं किती ठिकाणी फराळ पाठवायचं आहे. त्याप्रमाणे हा फराळ पाठवला जातो. हे 4 महिन्यापूर्वी आम्हाला परमिशन मिळते.
त्यानंतर हा फराळ करायला सुरुवात करायला आम्ही 1 महिन्यापासून सुरुवात करतो, खरेदी वगैरे करणं हे करणं, आणि साधारणपणे हा दिवाळीच्या आधी एक आठवडाभर हा आमचा फराळ तयार कामाला सुरुवात करून 2 दिवस आधी त्यांना पोचेल अशा पद्धतीने आम्ही हा फराळ पाठवला जातो. म्हणजे गोव्याहून सध्या हा जो फराळ जाणार आहे तो सावंतवाडी आणि गोवा यांचा मिळून 2000 सैनिकांना मणिपूरला हा फराळ पाठवला जातो. आमची अपेक्षा एवढी की हा उपक्रम आमचा गेले 3-4-5 वर्ष चालू आहे. पुण्यावरती प्रत्यक्ष सैनिक हा त्याच्या कुटुंबापासून दूर राहून आपल्या देशाचं पर्याय आणि तुमचं आमचं रक्षण करत असतो. त्या सैनिकाकरता सुद्धा आपल्याकडून फराळ जावा ही एक आमची भावना आहे आणि ह्या उपक्रमाला गोव्यातील सर्व लोकांनी प्रतिसाद द्यावा ही आमची अपेक्षा आहे. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळकेमणी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.